येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. बिगर मोसमी पावसान सेंट झेवियर फेस्ताचे तयारेचेर रकयलें उदक. मुरगांव पालिकेची धून काडली ऑफिसां. भायर बसतल्या विक्रेत्यांनी भितरल्या व्यापाऱ्यांचेर हाडला ताण. भितरले म्हणटात भायल्यांक हाडत भितरच. वाद फोंडे मार्केटाचो. बिरेस्तारान निमंत्रणा बगर लायली पावसान हजेरी. 5 आनी 6 तारखेक उरतलें सुकें. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोळे चेक नाक्याचेर अबकारी खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी रात दीस तपासणी करतात. तरीकय कर्नाटकात बेकायदेशीर सोरो वयता. बुधवारा कर्नाटकात बेकायदेशीरपणान सोरो घेवन वचपी एक गाडी कर्नाटकातल्या अबकारी अधिकाऱ्यांनी तपासली. हे गाडयेंत 1.5 लाख रुपयांचो सोरो सापडलेलो. गोंयचे शिमेर गोंयचे अबकारी अधिकारी आसून लेगीत इतल्या व्हडल्या प्रमाणात सोरो गोंयच्यान कर्नाटकात वयताच कसो असो प्रश्न सतायले बगर रावना. काल 1 डिसेंबराच्या सकाळच्या 9:30 वरांचेर गोंयांतल्यान सुमार 1.5 लाखाचो बेकायदेशीर सोरो घेवन कर्नाटका वचपाची गाडी कर्नाटकांतल्या एक्सायज पुलिसांनी धरली. ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना व्हेरिफिकेशन करपा खातीर आयज ह्या घटनास्थळीचेर पावल्ले आसा त्या वेळार आमकां तांच्या ऑफिसरा कडल्यान मेळ्ळें की गेल्या त्या वर्साक म्हणजे जानेवारी ते आज डिसेंबर पर्यंत सुमार जवळ जवळ तांचे कडेन 6 ते 7 व्हडल्यो गाडयो अशा तरेच्यो धरलेल्यो आसात. आणि ह्या गाडयांची एकंदरीत बजेट जवळ जवळ 80 लाख सुमार आसा. जाल्यार जो तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो सोरो धरलो ताची बजेट सुमार 50 लाख आसा. देखून एकंदरीत हाजी जर बजेट काडली जाल्यार 1,30,00,000 इतली व्हडलो अमावंट आसा. ह्या विशयाचेर जेन्ना गंभीरतायेन विचार केलो जाल्यार हांगासर जवळ जवळ लागींच गोंयांतली एक्सायज गेट आनी त्याच बरोबर पुलीस आसा. पूण हे जे बेकायदेशीर सोरो व्हरपाच्यो गाडयो आसात त्यो गोंयच्या पुलिसांक दिसना जाल्यार ते कर्नाटक पुलिसांक हांगासर सापडतात. जाल्यार गोंयचे गेटीचो उपयोग कितें, गोंयचे एक्सायज कितें करता, गोंयच्या पुलीस कितें करता, जाल्यार खरेंच हे बेकायदेशीरपणेन चलपाचें लिपोंदोपन चलता काय सेटींग करून चलता ह्या विशयाचेर आतां एक वेगळ्या तरेन गंभीरतायेन पुराय गोंयभर आतां चर्चा सुरू जाल्यात. आता 2021 जानेवारीच्यान 12 टायराचे 4 लॉरी आणि 10 टायराचे 1 लॉरी आणि काल एक इन्सुलेटर एक धरलं पिकअप नुस्तें भरून वयता आशिल्ले ते अंडरग्राउंड आशिल्ले ते फाटले ते पूर्ती IML 6,680.280 लीटर कड़े स्पिरिट 4,375 स्पिरिट. गाडीचे वेल्यो 80 लाख रुपये जातात. आणि म्हाका सांगा ह्यो गाडी सगळी गोवा गेटीन येयल्ल्यो न्ही. गोवा गेटीचे नाही गोवा गेटीन क्रॉस जाल्यो त्यो आणि तुम्ही धरल्यो. फास्ट जावन आमच्या गेटार आयल तेन्ना आमी बराबर चेक करून सोडलं ते मेळ्ळें आमकां. इन्फॉर्मेशन उरो ना उरो आमगे रूट आमी करतात, आमी चेक करतात. स्ट्रिक्ट चेकिंग आसता. स्ट्रिक्ट चेकिंग करतात. आमगेलो स्टाफ आणि आमी सगळे मिळून रोडार उरतात केन्ना. तुम्ही आज तितलो स्टाफ गोवा गेटीर आसा काय थंय कमी स्टाफ बी आसा? गोवा गेट कमी स्टाफ आसा एक्सायजाचो? ना गोवा बी सेम आसा. तेमगे रुल्सा प्रमाण तेमी चेक करतात. आमगे रुल्सा प्रमाण आमी चेक करतात. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फाल्यां फेस्त. गोंयांतच न्हू सगळीच कडल्यान भावीक येतात. मात आयज गोंयांत मोसमा भायल्या पावसान हजेरी लायल्या उपरांत सगळी कडेन ओलसाण पातळी. पसरकार, खाजे, चणे भिकणाकारय निरशेल्यात. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून ते वटेन मुरगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकार आनी उपनगराध्यक्ष श्रद्धा महाले हांकांय उदकाचो अभिषेक घडलो. पाख्यांतल्यान गळटी लागिल्ल्यान पालिका हॉल आनी हेर कचेऱ्यांनी उदकान वाट काडली. ताका लागून कामाचेर परिणाम जाल्लो दिश्टी पडलो. काल रातच्यान घोग्यांनी पडिल्लो पावसा खातीर वास्कोची इमारत जी म्युन्सिपालिटीची आहा तितून
उदकाची गळती चालू जाल्ली आसा आनी ह्या गळतीक लागून वेरियस चेंबर्स लायक अकाउंट सेक्शन टेक्निकल सेक्शन तशेंच म्युन्सिपालिटीचे अध्यक्ष चेअरपर्सन आहा ह्याचे चेंबर तशेंच वायस चेअरपर्सनाचे चेंबर हे सगळे हातून उदकाची गळती चालू आसा आनी सगळे जे डॉक्युमेंट्स आहात हे चड चड भिजलेले दिसून येवपाक लागले आसा आनी उदकाचो जो लाट लागता लाट एक म्युन्सिपालिटी भायर सरपाक लागला गेले 6 म्हयने म्युन्सिपालिटीचे रिनोवेशनचें काम चालू आसा पूण हे रिपेर जातलेले आनी अवघे 6 म्हयने लागतले वास्कोच्यान गोवा त्रिस्ट्रायती हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांक लागून मार्केटा भितरल्या व्यापाऱ्यांचेर हावळ येयल्या. चाराण्याचे गिरायक जायना. येतात बसतात आनी वयतात मार्केटांतले व्यापारी सांगतात. देखून रस्तो आनी फुटपाथीचेर बसपी विक्रेत्यांक उखलात आनी मार्केटांत हाडून बसयात व्यापारी मागतात. मार्केटा भितरल्या व्यापाऱ्यांक मातूय गिरायक जायना. मार्केटात ज्या व्यापारीन धंदो चालू दवरला तो फकत जाग्या खातीर. कित्याक तर एकदां धंदो बंद दवरलो जाल्यार जागो वयतलो. देखून गिरायक जायना तरी 4 ते 5 दिसांचे पयशे फारीक करून ह्या व्यापाऱ्यांनी जागो आडोवन दवरपा खातीर कांय जाणांनी दुकानां चालू दवरल्यात. बेठीच पळोवणी करून रावूं नाकात. आमचे प्रश्न जाग्यार घालात व्यापाऱ्यांनी सांगलां. आमी तेन्ना म्हणलेलें की पुलीस ट्राफीक हे लक्ष दिना पूण मेन मुद्दो कितें आसा जो पर्यंत व्हडले हाय ऑफिसर जेन्ना तांकां ऑर्डर दिना तो पर्यंत करिनात. कारण तेणी जर डायरेक्ट हात घातलो पोलिशन म्हणा किंवा ट्राफिकान म्हणा ते तांकां चड करतात. बाबा तुमी थंय कित्याक गेले रे काय म्हणून तांकां हांव कितें म्हणटा सीएमाक होम मिनिस्टराक तांकां फूल पावर दियात. थंय ना कावन्सिलर ना पंच ना आमदार ना मंत्री ना कोणूच तितून इंटरफेर जावपाक जायना असो तांकां रायट दियात फोंडा पुलीस स्टेशन आनी ट्राफिकाक. म्हणून आमचें म्हणणें इतकेंच आसा जे रस्त्यार जे लोक बसतात ते कोणीय आसूं गोंयकार आसूं भायले आसूं कोणीय आसूं तांकां मार्केटांत घे म्हणून जागो आसा तांकां मार्केटांत बसयात फुटपाथ क्लियर करात आनी ह्या वेपाऱ्यांचो जो अन्याय जाता तांकां न्याय मेळोवन दियात. हे कावन्सिलराकूय सांगता लोकल MLAकूय सांगता आनी आमच्या सीएमाकूय सांगता. फोंड्या पालिका मार्केटाची सामकी चवथिका जाल्या. ना आवय ना बापूय अशी परिस्थितीत ज्या मार्केटाचो कारभार चल्ला. पालिकेचे मनीस येतात पयशे घेतात आनी वयतात. बाकीच्या गजालींचेर लक्ष दिवपाक तांचे कडेन वेळूच ना. बुधवार पेठ वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष शंकर नायक सांगता. आयकुया तांकां. मार्केटाची परिस्थिती तुम्ही पळयला आसतली पळोवन. आयज परिस्थिती अशी आसा एका आवय ना बापूय ना ही परिस्थिती वस्तुस्थिती जाल्या. म्युन्सिपालिटीचे मनीस येता पयशे घेता वचा ताका गिरायक जावं न जावं तो म्हणटा कितें तूं बसला तुवें पयशे दिवपाक जाय आनी ते तेंच्या कायद्यान ते वयता. पूण हितून सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता जी बॉडी आसता ह्या बॉडीन हेजेर विचार करपाक जाय. हांगा चेअरपर्सन आसता तेणें सीओन विचार करपाक जाय लोकल MLAन विचार करपाक जाय बाबा कितें जालें ह्या मार्केटान काय म्हणून. आयज परिस्थिती अशी आसा ज्या रोडार बसता तितकेच पुरती मर्यादीक लोक धंदो करता. बाकी सगळे हांगसर पळयल्यार तुमी सगळे म्हणजे आयज गिरायक जाय जाल्यार फाल्यां जायना फाल्यां जाल्यार परत जायना ही वस्तुस्थिती ह्या मार्केटाची. आमी सामके कितके फावटी तांकां रिक्वेस्ट केलें की सगळ्या वेगळे वेगळे घालात म्हणून. भाज्येकार वेगळे मिरसांगकार वेगळे मसालाकार वेगळे अशें. एका टायमार व्यंकटेश नायक जो आसा दादा हेणें एक टायमार तें केल्लें म्हणजे आमी तुमकां वेगळे वेगळे घालता म्हणून. पूण परिस्थिती अशी जाता की आतां जो पयलो कोण भाज्येकार आसा तो तुका जागो चेंज करता जाल्यार दुसरे कडेन पावलो ना म्हणून कोण एग्री जालो ना. ह्या मार्केटांत गिरायक म्हणटा तें अजिबात जायना आनी गिरायक न जाल्ल्या कारणान लोक हांगा धंदे बंद करून आसा. ही सगळीं दुकानां बंद आसा चडशीं. हे लोक नायलाजान रावल्यात. हे सुद्दां लोक हेचे खातीर रावले हे आवटसायडीचे लोक. ह्या जाग्यार जर दुसरो कोणी बसत जाल्यार तांकां परत ती जागा मेळपाना म्हणून ते ह्या जाग्यार बसून आसा ठाम मानून आसा. कारण पयशे फारीक करता ते 4-4 दीस 5-5 दीस पयशे फारीक करता पूण हे कांय ना रिस्पॉन्स कांय ना तांकां. आमकां हांगा गिरायक मार्केटान कांयच जायना. सगळो लोक भायर घेवन बसलेलो आसा आनी आमकां भितर एक सुद्दां गिरायक येना. आमी पळयात 8-8 दीस बोणी सुद्दां करिनासतना आसता. दुकान डेली ओपन करतात. हांगा कोणूच भोंवपाक येना वयर आनी लास्ट तर कोणूच येना. चालू आमी एक कायदो करता चालू करपाचें बंद करपाचें चालू करपाचें बंद करपाचें इतलेंच करता. आतां हे आमी लॉकडावना पयलीं सुद्दां अशेंच रे अशें चालूच आसा हे आतां तशें न्ही. बरोबर ना
ते जोरबाजान हेजे वयल्यान उदक येता मरे आनी हांगा सगळ्यांक येता आमी कितें करपाचें कोरोना असल्यार आतां ते वाडला आनी परत लोक आनी ते पिवन लोक येवपाक सोदना. आमी आतां दिसभर बसता आनी पण आमकां एक 10 रुपया बंडी जायना काय ना. आमी वयता जाग्याचे पयशे फारीक करता कशें करून देवाच्या कृपान आमकां एक 20 रुपया गिरायक जाता. म्हाजो जागो फूल आशिल्लो इतलो 25 रुपयाचो जागो घेतला हांवें. 25 रुपया दिता आनी मागीर वयता हांव आनी कितें करतलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. सध्याक सरकार तुमच्या दारीचो उदो उदो चल्ला, पूण ज्यांच्या आदारान वा जेंका बरोबर घेवन सरकार लोकांच्या दारांनी वयता त्यांच्या राबित्या खातीर बांदलेल्या क्वॉर्टर्सांचे भूत बंगले जावन रावल्यात. कोणाची पाखीं कोसळ्ळ्यात, कोणाची पाटणां फुटल्यात, कोणाक दाराच नात. देखून तेंच्यांनी कोणाच्या दारांत वचप असो प्रश्न पडप स्वाभावीक. पळयात बाळीच्या सरकारी क्वॉर्टर्सांची अवतिकाय. बाळी हॉस्पिटलाचे हे सरकारी क्वॉर्टर्स सध्याची तेंची स्थिती पळोवन कोणी हे क्वॉर्टर्सांक भूत बंगले म्हटले जाल्यार तांकां तिडक येना, कारण ते जाल्यातूच भूत बंगले. सरकारी कर्मचारी पासियेस काडून रावतात बाबडे. हे जाग्यार घालपाक PWDन केन्नाच कसली पावलां उबारली नात. PWDक जमना जाल्यार दुरुस्त करून ते कोणाक भाड्यान तरी दियात, थळावे म्हणटात. की हांगा जे कॉटेजीस आसात त्यो बऱ्यो पयलीं बांदलेल्यो आनी त्यो टोटल डॅमेज जाल्ले आसात. तांकां भूतबंगले जाला अक्षरशः तितून कितें जितापत आसतली ती खबर ना, जनावर आसतली खबर ना, तितून साप जिवाणी बी आसतले तितून. कारण ते सगळे तेजे वाली बळ्ळा, तेजे वेवस्था सामकी वस्त जावन आहा. तेन्ना ह्यो कॉटेजीस आमचे मिनिस्टर आसा, हेल्थ मिनिस्टर जावं MLA लोकल MLA येवन पळयले काय कितें म्हाका ते बऱ्यो ते पयलीं आमकां येवपाची गरज ना. पूण ते आयज जी परिस्थिती पळयली जायत जाल्यार ते कॉटेजी टोटली डॅमेज जालात आनी गव्हर्मेंटान त्यो आयदर एक डेमोलिश करच्यो नाजाल्यार त्यो रिपेर करून घेवच्यो. ह्या हेल्था डिपार्टमेंटाक जे कोण कामां आसात तांकां रावपा म्हूण बांदले, पूण ह्या आज हे तितूंतले 10 क्वॉर्टर्स सुमार पिड्ड्यार जाले कडेन आसात आनी 2च बरे आसात. पूण हांगा खंय तरी PW हे जे क्वॉर्टर्स येतात हे हेल्था पडनात म्हणून जे पडटा ते PWD पडटा. पूण PWDन हेंचेर कांयच केलें ना. हे बांदले तेजो साकून हेणी मेंटेनन्स म्हूण केला आनी हेजे खातीरच आमचो जो पयसो आसा, जो लोकांलो बारीक मनशालो पयसो आसा तो हांगा वेस्ट करून उडयले कडेन आसा. आज जर क्वॉर्टर्स जर अशे बरे आसले जाल्यार हांगा कोणाक भाड्या दिवन तेजेर रेव्हेन्यू एकट्यान जातालो, रेव्हेन्यू मेळटालो. पूण हांगा आतां कोण इतले मोडले कडेन आसा रावतलो कोण? आनी PWD फक्त येता पळयता वयता, तांकां मेंटेनन्स म्हूण ते करपाचें ना. फक्त ते बांदता कन्स्ट्रक्शना, पूण ते मेंटेन करप कोणी? खंय तरी एक ऑथॉरिटी जागी जावन ह्या ऑथॉरिटीन हें करपा जाय आसलें. पूण हांगा जाती जावन येवन गेले, पूण हांगा कोणेंय ह्या क्वॉर्टर्साचें कोणेंय पळयलें ना. म्हणून आज हे क्वॉर्टर्स अशे आसात. इवन आमगेले बाळ्ळी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, ह्या डिपार्टमेंटान तरी तांकां तरी हे दिवचें आसलें, कित्याक तितून जे काम करतात ते खूब पयस काणकोण साकून येतात आनी खंय मडगांव साकून येतात. पूण तांकां हांगा रावपा जाल्यार क्वॉर्टर्स बऱ्या पडटातले, पूण हांगा ते यूज कित्याक ना. गोवा 365 खातीर बाळ्ळी हेल्थांतले रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आणि आता ओलसाणेन भरलेली खबर. गोंयांत बिरेस्तारा पावसान घालून घेतले. जोगलावण्या सयत फाल्यां तो हजेरी लायतलो. सगळी कडेन ओलसाण पातळ्ळ्या, पूण 5 आनी 6 तारखेक हवामान सुकें उरूं येता. देखून पावस मातसो विसव घेवपाच्या मुडांत येतलो अशें म्हणूं येता. हे मजगतीं चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. 3 तारखेक चडावत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जातली. फुडले 3 दीस स्थिर उरतले. त्या उपरांत 3 आनी 4 दिसांत उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव तयार जातलो. फुडल्या 2 दिसांत कांय वाठारांनी फांतोरड्याच्या वेळार पडटल्या धुक्यांचो सामनो करचो पडटलो. दक्षिण महाराष्ट्र, गोंय दर्यादेगेर आनी भायर वरा फाटल्यान 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. 65 किलोमीटर वेगान वाऱ्याचो वेग वाडटलो. पिछले 24 आवर्स में गोवा के ऊपर वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और उसमें ही पणजी और मरगांव में ये दोनों जगह पे 10 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. पणजी के ऊपर 102.9 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और ये जो रेनफॉल है जो पिछले 24 आवर्स में पणजी में रिपोर्ट किया गया
वो दिसंबर महीने में पणजी में रिपोर्ट करने वाले सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। इससे पहले 100 millimeters of rainfall was recorded over Panji in December 1965। तो स्टेट एवरेज रेनफॉल वैल्यू जो है वो है 499.7 मिलीमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीमीटर्स अगेंस्ट अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 193 मिलीमीटर्स, यानी कि 160% हायर रहा रेनफॉल इस पोस्ट मानसून सीजन 2021 में। सुबह को इंटेंस स्पेल्स ऑफ रेनफॉल थे। उसका ये कारण है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में, अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ साउथ गुजरात एंड नॉर्थ कोंकण, और उस सिस्टम से दूसरा एक वेदर सिस्टम है जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, वो भी पास हो रहा था। तो उसके कारण गोवा के ऊपर मॉइस्चर इनकर्शन ज़्यादा रहा अरेबियन सी के साइड से भी, और कल के बारे में बोलेंगे तो बे ऑफ बंगाल के साइड से भी। तो उसके कारण हेवी रेनफॉल एक्टिविटी रहा गोवा के ऊपर ऑन 1 दिसंबर को। और अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हम देखेंगे तो मॉडल प्रेडिक्शंस ऐसा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि और अराउंड 48 आवर्स के लिए भी ये ट्रफ वहाँ पे रहेगा उसके लोकेशन में, और उसके बाद वो गोवा के कोस्ट से दूर जाने के चांसेस है। तो उसके हिसाब से आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर को भी एक या दो जगह पे 6 सेंटीमीटर्स के आसपास का रेनफॉल, जिसको हेवी रेनफॉल बोलते हैं, होने के चांसेस है गोवा के ऊपर। आइसोलेटेड प्लेसेस में रिसीव हेवी रेनफॉल, दैट इज रेनफॉल एक्सीडिंग 6.4 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स। और उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी कम होने के चांसेस है। देयर आर नो हेवी रेनफॉल वार्निंग्स फॉर 3 दिसंबर और 4 दिसंबर और द रिमेनिंग 4 days, लेकिन light to moderate rainfall activity with a lower spatial distribution may continue even on 4th and 3rd December. 5th and 6th December, then onwards we are expecting dry weather over Goa. Warnings for fishermen for today: because of this trough passing over Arabian Sea, there is possibility of wind speeds of 40 to 50 or 45 to 55 kilometers per hour along and off the coast over the sea. तो इसलिए fishermen are requested not to venture into sea from 2nd December to 3rd December. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.